and we have given them time of 15 days or 1 month. If they do not, आम्ही मागल्या ते समज त्यांच्या भुरग्यांनी ते दिनात, ते जॉब रिप्लेसमेंट दिनात आणि टॅक्सी तांचे दिनात, तांकां जाग्यार घालनात आमच्या भुरग्यांक, जाल्यार महिला काँग्रेस along with the youth of Madkai and people of Madkai will show them what खंयच्या आमी at what state and what level we can be. 10 taxis right now, pharmaceutical this is right, 10 taxis. So they are like, how many taxis are given to locals? So they are saying, give our taxis, we are the drivers, we'll get employment also, we'll get some business also. So our demand is, don't deprive those boys, the taxis are there, just give them, that business should be given to our local boys. See, I was coming to Madkai today, it is a constituency of the PWD minister. I can tell you my back is gone. I could not believe that it is the constituency of the PWD minister. फॅक्टरी येयल्ल्यो नवता आनी आमचो माजी मुख्यमंत्री रवी नायक आसतना जे रवी नायकान पळय हांगा कितें उदरगत केली ती तितलीच आहा, हेजे बगर कांयच ना. आमचो ग्रावंड पळयात, आतां बायपास केलो आहा तो फोडलेलो आसा, मदल्यान फोडलेलो आसा. कितें चल्लां मडकय? आमचो आमदार आहा, मंत्री आहा, इतले वर्सां हें करता मंत्री पद, कितें करता, कितें उदरगत जाल्या? झिरो. हांव जाल्यार म्हणटा झिरो जाला म्हण सगळो. आयज मडकयची फॅक्टरी आपल्या घरा कडेन येवनी म्हण सांगता. कोणाक कामाक लायतलो जाल्यार कामाक लागो, एकट्याक फिक्स करूंक मेळना. आपले फावटे आपल्या घरा कडेन येवनी. हें कितें चल्लां मडकयन? मडकय कोणूच वाली ना. आमची पंचायत सामकी हें जाल्ली आहा, कितें करता म्हणटा पंचायत. कितें चल्लां? Madkai block, Congress block. These boys came to me, say 15 days back. They came to me and they said that they told me what difficulties they are facing. So this is the Navadurga Taxi Association Madkai. It is the association, I think all over this one. Bab Sonar is the president of it. They had put it in the Panchayat copy Maka. Their problem is what, sir? That NQ Ethical Private Limited, which is here in their own constituency, that is Madkai, they feel that somewhere that the boys here are unemployed. हमको बच्चों को लग रहा है इधर के जो मडकई में आप लोगों की कंपनी है, मडकई तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो बड़े हुए हैं. They have grown up here. They are the son of the soils. So they feel somewhere some injustice is done to them. कोईतरी अत्याचार जाता. So they had put on the 23rd July 2017 they had passed a resolution passed केले पंचायतीन, okay, which was all signed and all. That submission of certified copy तुमका केली ग्राम सभा through and issues which to be taken on urgent basis. आता तामचे कितें आसा 80% preference to employment generated by the industries in Goa is more specifically within the jurisdiction of Marshe village panchayat shall be given to the residents. उनका क्या मतलब है कि 80% अभी इधर मुझे लगता है मडकई में if I'm not mistaken 50 to 54 companies are there. Delegation met the HR of NQ Ethicals Private Limited, that is Mr. Jha. We met the manager also, Madam Aarti, along with the block committee, block president of Madkai. And when we happened to meet them, we had a word with them and we have presented a memorandum. आमची इतलीच एक अपेक्षा आसा, आमची इतलीच मागणी आसा. आयज महिला काँग्रेस ह्या वाठारांतल्यान आयली की त्या मडकयच्या भुरगे जो यूथ आसा तेणी आमकां एक उलो मारलो आनी आमकां खंय तरी दिसलें हय तांचेर इनजस्टीस जाता म्हणून. आयज आमी मिस्टर झा आनी आर्थिक इतलेंच सांगलां की देर आर 54 सुमार इंडस्ट्रीज कंपनीज आसा मडकयांत. ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 54 पूण कंपनीज आसा. हेची सगळी घाण पोल्युशन लोकांक खावपा पडटा आनी बरें कितें जोडटा कोण दुसरेच भायलेच जोडून वता म्हणून. आमची अपेक्षा आशिल्ली की आमी तांकां सांगलां की तुमकां आमी सांगिल्लें की जॉब जे आसा गव्हर्मेंट पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल एज आमकां 80% जॉब आमकां लोकलांक न्ही दियात म्हणून. ते सांगतात तुमचे भुरगे आसात पूण आमच्या आयज भुरग्यांनी ओपनली थंय सांगलां की 80% म्हणटा ते आमकां दिवपाक जाय पळय गांवच्या भुरग्यांक द्यात. ज्या मातीत व्हडले जाल्ले आसा तुम्ही ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीत ज्या मातीर तुम्ही आयज बिझनेस करपाक लाया, तुम्ही फार्मास्युटिकल्स करता त्या भुरग्यांक समज तांच्या समज त्या सन ऑफ द सॉइल्स इफ दे डोंट गेट एनीथिंग देन आय थिंक देर इज अ ग्रेव इनजस्टीस डन. आय हॅव टोल्ड मॅनेजर मिस्टर झा, आय हॅव टोल्ड देम दॅट 80% जॉब तुम्ही आमच्या लोकल्सांक द्यात